लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 2 वळी 1 ते 21. जेजूचो जल्म. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी भोव श्रेष्ठ सोमराजाचो हुकूम भायर सरलो. ही पयलीच लोकगणती किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना जाली आनी सगळीं आपापलें नांव लावन दिवंक आपापल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो म्हणटोच जुजेई गालिलियांतल्या नाजारेत नगरांतावन जुदेयांतल्या बेथलेहम म्हणलोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले आनी गर्भेस्त आसलेले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे परसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खाणावळींत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळयांनी गुठलावन खावणेंत दवरलो. गवळी आनी देवदूत. त्याच खेड्या गांवांत रातपारो करून गवळी आपले हिंड राखताले. सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे सोरशीं उबो जालो आनी सर्वेस्पराचें तेज तांचे भोंवती परजोळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाकांत. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी होच संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा फाळयांनी गुठलायल्लो आनी खावणेंत दवरलेलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच त्या देवदूता बराबर देवदूतांची एक उरपोंज स्वर्गार थावन देंवलोली दिश्टी पडली. भोव उंचल्या स्वर्गार आसत्या देवाक मोहिमा आनी पृथ्वेर आसत्या मनशांक ताची दया आनी शांती. आनी देवदूत तांचे सोरशिल्ले काडून स्वर्गार वेतोच गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमी बेथलेहमाक वचुया आनी जें कितें घडलां आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केलां तें पळोवन येवया. आनी वेगळीं वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें तांणी परगोट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलोली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक मोहिमा दीत आनी ताची वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाक जेजू म्हूण नांव घालतात. बाळकाची सुनोत करून 8 दीस भरतोच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेंच नांव तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदीं देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलोलें.